नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प निमणे रद्द। मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा केले उपरांत घेतला निर्णय। लोक आयआयटीक विरोध करता जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना, सांगता मंत्री सुभाष। मोबोर दर्यांत नुस्तेकारांची बोट बुडिल्ल्यान 27 नुस्तेकारांच्या जिवाक निर्माण जाल्लो धोको। जीवरक्षक, दर्यादेग पुलिशे सयत थळावो नुस्तेकार पेलेन वाटयले 27 नुस्तेकारांक। आयतारा गोवा डेरीची वर्सुकी सर्वसाधारण जाली बसका। सुमार 1,27,00,000 रुपयाचो जालो फायदो। शिक्षणाचेर सगळ्यांत उणो खर्च करपी राज्यांच्या वळेरेंत गोंय आसा 6वे सुवातेर। दर एका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचेर सुमार 9,735 रुपयाचो जाता खर्च। सरकारान कम्युनिदाद जमनीवेली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर केल्ल्या दुरुस्तीक थिवी कम्युनिदादीचो खर विरोध। सरकाराच्या दुरुस्ते आड कोर्टात वचपाची थिवी कम्युनिदादीची शिटकावणी। आनी कळंगूट टिवय वाड्यार एका भाड्याच्या कुडीक अचकीत लागलो उजो। सुमार 1 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास। उज्याचे कारण मात अस्पश्ट। आता पळयात खबरो विस्तारान। कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प निमणे रद्द जालो। थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारान हे विशीं घोषणा केली। आयआयटी प्रकल्पा विशीं आपणे मुख्यमंत्री सावंता कडेन चर्चा केल्ली। जर लोक आयआयटीक विरोध करता जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना। कांय लोकांनी आयआयटीक विरोध करपाक थळाव्यांक प्रवृत्त केल्यात, अशें मंत्री सुभाषाचें म्हणणें। मजगतीं आयआयटी आड निशेध करपी ग्रामस्थांक जैत मेळ्ळें, अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचें म्हणणें। गावात प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाक लागून फाटले कितलेशेच दीस जाले बोवाळ सुरू आशिल्लो। आमकां आयआयटी नाका अश्यो घोशणा दीत गांवच्या लोकांनी आयआयटीक खर विरोध केलो। आयआयटी आयली जाल्यार रानवटी जनावरां ओपा प्रकल्प तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतीक धोको निर्माण जातलो, अशें थळाव्यांनी उक्तायले। आयआयटी आड थळाव्यांनी जायत्यो बसका निशेध केले, तशेंच खासा ग्रामसभेची मागणी केली। विरोधी पक्ष तशेंच गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी ग्रामस्थांक तेंकोय दिलो। आयआयटी विशीं थळावो आमदार सुभाष शिरोडकारान गांवच्या लोकांकडेन येवन चर्चा करची अशी मागणी केल्ली। मात सुभाष शिरोडकार कितलेशेच दीस जाले हे विशयाचेर स्पश्ट उलयनाशिल्ले, तशेंच थळाव्यांक मेळपाकूय वचूं नाशिल्ले। मात अशें आसतना अकस्मात आयतारा पणजे पत्रकार परिशद घेवन मंत्री सुभाष हांणी निमणे कोडार आयआयटी प्रकल्प रद्द केला अशी घोशणा केल्या। लोकांक जर आयआयटी नाका जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना। आयआयटीक विरोध करून लोकांनी रोजगाराची संद वगडायल्या। आयआयटी विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री सुभाष सांगता। आमचे कडेन कोडार जो गांव आसा रेव्हेन्यू विलेज आसा पळय न्ही, थंय एक सर्वे नंबराची 19 लाख जमीन आसा। आनीक आमकां दिसलें की ताजी वयली जे तळपी एरिया आसा म्हणजे फ्लॅटो जो आसा थंय जवळ जवळ 9-10 लाख एरिया सारके फ्लॅट आसा, ताजेर अशी वसणुकी कांय ना। ऑन द कॉन्ट्ररी थंय चडशे फॉरेस्ट झोन आसा, तर ती एरिया तांकां दिवची आनी थंय तांगेलें हॉस्टेल वगैरे आसा ओपन स्पेस बी सोडून, कारण 10 लाखांकय बांदकाम जायना, ताजे परत 30% किंवा 20% ओपन स्पेस वगैरे सोडचो पडटा। तर हे सगळें थोडेशें प्लॅनिंग करून म्हटलें आमी थंय जावचें अशें म्हणून। पूण नंतर जेन्ना हें जालें तेन्ना ऑफकोर्स काही लोकां कडेन आमी उलयले, पूण काही विघ्न संतोशी लोक जे आशिल्ले पळय न्ही आनी आपतलीभूत लोक आशिल्ले जांकां वेस्टेज इंट्रस्ट जमनी, तर तांणी थोडेशें वातावरण अशें केलें की जे सादारणशे 15-20 सुमार एसटी लोक आसात, ते फॅमिली आसात जांकां जमीन दिल्ली आसा, सनद दिल्या, म्हणजे त्या लोकांची जमीन आमी पळयली जाल्यार ती जवळ जवळ 4 ते 5 लाख जाता, जी तांकां दिल्ली आसा, ताजी सनद सुद्दां मामलेदारान दिल्ली आसा। आमी आमचे जर उलयले आनी सीएमा कडेन 1-2 मिटींग केली आनी काल न्ही पळय सीएमा कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा कशें करुया, तेन्ना लोकांचो इराद नाका, आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा। कोडार आयआयटी प्रकल्प रद्द जाल्ल्यान आयआयटी आड निशेध करपी ग्रामस्थांक जैत मेळ्ळा। गोवा फॉरवर्ड सदांच लोकां वांगडा आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान ट्वीट केला। तशेंच आरजी पक्ष गोंयकारां वांगडा सदांच आसतले असो ट्वीट आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला। तशेंच आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरानूय कोडार आयआयटी रद्द जाला ते विशीं आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर। कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प रद्द केला। देखून ह्या विशीं थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारान कोडार गावात वचून आयतारा गांवच्या लोकांची भेट घेतली। मजगतीं 5 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवपाच्या मागणेचेर गांवचे लोक ठाम आसात।
हो विषय बरे पद्धतीन म्हाका सुटाव करपाक जाय आशिल्लो. आमच्या मुळे आढाव घेतलो. नंतर मागीर आमच्या पणजे लेवलाचे सुद्दां मुख्यमंत्री बाकीचे जे आसा तांचे कडेन म्हाका हो विशय उलोवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या विशय उलोवन कशे पद्धतीन ताजी मार्ग काडपाक जातलो. लक्षांत घेयात एक की खंयच्याच आमच्या गांवच्या मनशां चली आमी मोर्चा काडी आमी कितें करी हांवें करूं ना. आनी एक लक्षांत घेवपाक हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणां आसा हांवें तेन्ना तशें करपाक लागलो. खंयचोय विशय घेवं मागीर इवन कोंकण रेल्वे सारको विशय आशिल्लो, मराठी कोंकणी विशय आशिल्लो, हे विशयाक सुद्दां हांवें म्हज्या मतदारसंघांत लोकांक केन्नाच हें करूंक लावूं ना. सगळे विशयांचेर सामकें प्रामाणीकपणान आनी सचोटीन काम करून तो विशय तडीक व्हेल्लो आसा. तर ह्या विशया संबंदी सुद्दां जो कितें ताजे उपाय काडपाक आसलो हांव एक सुद्दां मनशां उरना. आज फक्त तांकां प्रेस करून घेवपाक दोगांक आपयला, अध्यक्ष आपयला, सरपंच आपयला. आता तुम्ही येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना मोबोर दर्यांत नुस्तेकारांची बोट बुडपाचो प्रकार घडलो. हाका लागून 27 नुस्तेकारांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. जीवरक्षक दर्यादेग पुलिशे सयत थळावो नुस्तेकार पेले हांणी ह्या 27 नुस्तेकारांक वाटयले. पळयात पुराय बातमी. मोबोर दर्यांत नुस्तेमारी खातीर गेल्ली बोट बुडपाचो प्रकार शेनवारा उसरा राती घडलो. हाका लागून बोटीत आशिल्ल्या 27 नुस्तेकारांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. हे विशीं कळटकीर जीवरक्षक सतीश गांवकर, समीर गांवकर आनी लवू गांवकर हांणी दर्यादेग पुलिशे वांगडा बचाव मोहीम सुरू केल्ली. मात आयतारा फांतोडेर परिस्थिती गंभीर जाल्ल्यान थळावो नुस्तेकार पेले हाका हे विशीं कळीत केल्ले. नुस्तेकार पेलेन आपलो जीव धोक्यांत घालून आपल्या जेट स्कीचेर दर्यांत वचून जीवरक्षक दर्यादेग पुलिशे सयत मेळून 27 नुस्तेकारांक वाटयले. म्हाका देडाक फोन येयलो आमचे एक टॉलरकार भावाचो बेतलांतलो आनी हांवें म्हळें कितें जालें आपणालो टॉलर मुळो लागलो भायर वयता आसतना बुडलो आनी दर्योय बी राफ आसलो पावसूय आसलो. हांवें सांगिल्लें इट्स डेड राती डेड एकलो मॅन पावर बायल मुळो लागली सी इट्स युअर फॅमिली जाता फिशरमॅन उरतो वच तूं. बायलेनूय म्हाका सपोर्ट दिलो देव बरें करूं पूण आमचे बायले हळू हळू वसाड येताय. सो आमी ते हिंगा दर्यो बऱ्यो घात म्हळ्यार मातशें उजवाड जालो. उजवाड जात म्हणटकीर मात एक्सपिरियन्स मेळ्ळो बोट खंय लावपाची जेटस्की. सो जेटस्की लावन आमी सगळे फिशरमॅन भावांक साल्वार केले विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्री ऑल्सो. डिस्ट्री बी तेंची बी जेटस्की गेलेले आनी इतल्यांनी न्ही हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे captain of port and fishery department and tourism office आमकां हे पाटी तेणे वॉटर स्पोर्ट्साचे लायसन्स बेगीन दिले. जेन्ना बेगीन दिली म्हणटोर मुकोळे ती जेटस्की कंडिशनान आहलोली नाजाल्यार तें कितें जावपाचें आमी लोकय देवूय सगळे तितले कोता. आनी आज आमचे 27 फिशरमॅन ते आनी डॉलर ऑनराकूय दिवपाची गरज ना. देव तुमकां दुसरे बोटीन भरपूर नुस्त्या दिवन तुमगेले ते टॉलराचो बेस्पेस रिकवरी जाल्या पूण देवा कडेन मागता. रोयता आसतना अकाशुमी मेशीन बंद पडे ओसाळे जाल्यार हांव नगो म्हळ्यार टॉलर इज फुली डॅमेज. सॅड फॉर द टॉलर फॅमिली गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट देम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा गोवा डेअरीची वर्सुकी सर्वसाधारण बसका जाली. 2024-25 वर्साक सुमार 1,27,00,000 रुपयाचो फायदो जालो. जाल्यार गोरवा खाण प्रकल्पा खातीर सामुग्री पुरवण करपी वेवसायिकांक गोवा डेअरी सुमार 9 कोटी रुपयांचे रीण फारीक करपाची आसा, अशी माहिती गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकर हांणी दिली. गोवा डेअरी आपली आसा 1,27,631 प्रॉफिट जाला आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जाला आनी हे प्रॉफिट उलोवन आमी 2 कोटीचे नेगोसिएशन जे आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात. प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्यात आउटस्टँडींग आसा आनी 9 कोटी आसा ते आमी आउटस्टँडींग आपला 1 कोटी 1,27,631 प्रॉफिट जाला. डिस्क्वॉलिफायड म्हणून जे केल्ले तांकां बसपाक परमिशन दिना जालें. सो हय एक माधव सहकारी सोडून कित्याक तांचें ऑर्डर आशिल्लें
हायकोर्टाचे बाकीच्यांक बसपाक दिना जालें. मागीर डिस्कशन जातकीर सगळ्यांनी पॉयंट मांडलो की ते डिस्क्वॉलिफाय आसा ते डायरेक्टर जावपाकच म्हणून हरशीं, कित्याक बाकीचे सगळे कडेन तांकां एलाव केलें इलेक्शनाक उबें रावपाक किंवा प्रायमरी सोसायटी कडल्यान तूं वचूना म्हणजे तांकां एलाव केलें. सो आनी ही सुरळीतपणे सुरू जाली. मोठें कांय हें नाशिल्लें. मेन म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पॉयंट आशिल्लो अरावंड 1 कोटी 80 लाख रुपया जे क्रेडिटर्स डेबिटर्स हो जो घोळ आसता कॅटल फिडाक सगळ्यांत खूब कितें जालें लॉस जावपाक लागलें. आनी कितें जालें की कॅटल फीड इतलो म्हाल आसा म्हूण दाखोवप फिजिकल व्हेरिफिकेशन जायनाशिल्लें किंवा जे ऑडिटर आसा तांकां मिसगायड केले वताले. पयलीं MD आशिल्ले आनी जे कोण आशिल्ले तांच्यांनी म्हणजे कोण रिस्पॉन्सिबल ते अजून कळूंक ना. सो मिसगायड केल्ले वताले पयलीं. सो ते आतां ऑडिट सिस्टमॅटीक करून ऑडिटरांक ते सगळे दाखयल्या आनी ते वेव ऑफ केले. सो आमचो प्रश्न आशिल्लो की बॅलन्स शिटा वयल्यान जर हे वेव ऑफ जाले फाल्यां जर एन्क्वायरी जाली आनी ते गिल्टी मेळ्ळे किंवा ती रिकवरी जर खरी आसा अशी कळ्ळी जाल्यार ताजेर कितें. सो ऑडिटरान सांगलां की वेव ऑफ केला आनी रिकवरी हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना. आनी जे कोण गिल्टी आसा म्हणजे कमिटी एक केल्या ऑडिटरांची ताणें सांगलां आपूण ते सोदता आनी ती रिकवरी जातली. ठळकपणान बजेट फायनान्शियल स्टेटमेंट केलें म्हणजे हांव 12 पासून करूंक सोदता. कित्या खातीर आसा कांय फिगर्स आमचे आसा पळय 60 लाख 70 लाख रिसिवेबल पेएबल म्हणून दिसता ते ताणें आतां रायट ऑफ म्हणजे बाजून काडून कुशन काडून दवरलें. आतां जे आमचे बजेट किंवा जे फायनान्शियल स्टेटमेंट आसा ते इंडियनाची खरी ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार म्हणजे फाटल्या बोर्डाचेर सगळ्याचेर हांव सांगना सगळ्या काही गोष्टी जावना. हांवेनूच खूब गव्हर्मेंटा कडेन विनंती केली अश्यो अश्यो गोष्टी जाल्या इरेग्युलरिटी पूण तेंचे म्हाका जाय तशें किंवा जशें जाय तशें उत्तर येवना किंवा तशें जाय तशें गव्हर्मेंटाचेर एन्क्वायरी जावना. दर वर्सा शिक्षणाचेर सगळ्यात उणो खर्च करपी राज्यांच्या वळेरेंत गोंय 6वे सुवातेर आसा. गोंयांत दर वर्सा दर एका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचेर सुमार 9,735 रुपया खर्च जाता. जाल्यार चंदीगडात सगळ्यात चड म्हळ्यार 49,711 रुपया खर्च जाता अशें सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ले चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा राज्यांतल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचेर कितले पयशे खर्च जाता हाची आंकडेवारी मंत्रालयान ह्या अहवालांतल्यान मांडला. अभ्यासक्रम शुल्क, येरादारी, गणवेश, स्टेशनरी आनी हेर रुपांत दितात. त्या प्रमाण गोंयांतल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रम शुल्का खातीर 3,239 रुपया, येरादारी खातीर 1,353 रुपया, गणवेशा खातीर 1,210 रुपया, स्टेशनरी खातीर 2,211 रुपया आनी हेर वस्तू खातीर 1,721 रुपया खर्च करून वट्ट 9,735 रुपया जातात अशें ह्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. मजगती देशभरांतल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचेर सरासरी 12,616 रुपया खर्च जाता अशें ह्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता. शिक्षणाचेर सगळ्यांत चड खर्च करपी 7 राज्य: चंदीगड 39,711 रुपया, हरियाणा 25,720 रुपया, मणिपूर 23,502 रुपया, पंजाब 22,692 रुपया, तामिळनाडू 21,526 रुपया, दादर नगर हवेली 20,678 रुपया आणि तेलंगणा 20,590 रुपया खर्च जाता. शिक्षणाचे सगळ्यांत उणो खर्च करपी राज्यां: लक्षद्वीप 8,608 रुपया, बिहार 5,656 रुपया, छत्तीसगड 5,844 रुपया, झारखंड 7,333 रुपया, ओडिसा 7,479 रुपया, गोय 9,734 रुपया आणि मध्य प्रदेश 9,948 रुपया खर्च करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान कम्युनिदाद जमनीवेली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर केल्ल्या दुरुस्तीचो थिवी कम्युनिदादीन खर विरोध केला. आयतारा जाल्ल्या सर्वसाधारण बसकेत गांवकारांच्या एकमतान हो निर्णय जाल्ल्याचे कम्युनिदाद थिवीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांनी सांगले.
कॉम्युनिदाद जमीन ही गोंयच्या समुदायांची खाजगी जमीन आसा. कॉम्युनिदाद जमिनीवयली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर गोंय सरकारान केल्ल्या दुरुस्तीचे थिवीम कॉम्युनिदादीन खर विरोध केला. आयतारा जाल्ल्या सर्वसाधारण बसकेत गांवकऱ्यांच्या एकमतान हो निर्णय जाल्ल्याचे कॉम्युनिदाद थिवीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांनी सांगले. आमकां विश्वासात घेयनासतना सरकारान हो निर्णय आमचेर लादला अशें थिवीच्या कॉम्युनिदाद वांगड्यांचें म्हणणें. ह्या दुरुस्ती विरोधात कोर्टात वचपाची शिटकावणी थिवीम कॉम्युनिदादीन दिला. So today the agenda was regarding the illegal structures to be legalized. So we have discussed this in a general body meeting आणि तांकां आमी सगळ्यांक समजमायले आमच्या गांवकारांक की बाबा हें आमी कितें करपाचें. तो सगळ्यांनी आमच्या ओपोज केला. Because all the Gaonkars already were against the previous illegal encroachments like Lala Basti, which the communities of Thivi had demolished. So it was a very natural progression that this bill or this act which is passed by the government will not stand, at least not with the community of Thivi. So all the Gaonkars unanimously have rejected this and said yes, we are going to not only file a suit, we are going to defend our land. आता suppose तुमचा बाट हा, community is private property, private land. Would you allow an outsider to build in your land? No, you would obviously challenge it. So this is community land, is community. The process is the system and last party पासून सांगला. आता लाला बस्ती कितले वर्सां असले तेमी रावपी थिंगा 30-40 वर्सां जाले तुमकां पण डिमॉलिश जाले न्ही. अल्टिमेटली द लॉ टूक इट्स ओन. काही कॉम्युनिदादचे मेंबरूच जे असतात ते काही लोकांक थंय जागो दितात, शब्द वर्बली तेंचे कितें तरी जाता आनी ते आपल्या हेतून रावपाक दितात. वर्बल काय जायना, वो डॉक्युमेंट हा, अ डॉक्युमेंट विल ऑलवेज सेव यू. ते दीस गेले आता सगळे कडे डॉक्युमेंट इज कंपल्सरी. डॉक्युमेंट जाल्यार कांयच करूंक जायना. So you all stick to your point saying Madam, no we have legality. to execute what the general body instructs us. General body has instructed us to challenge this act. We will go against this act and we will do our best to make sure that this act is challenged in a competent court of law. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तराखंडाच्या धराळी गावात 5 ऑगस्टाक ढगफुटी जाल्ल्या उपरांत ह्या गावाची वायट स्थिती जाल्ल्या. ह्या ढगफुटीत अख्खो गाव उद्ध्वस्त जाल्ल्याचे दिसून येता. ह्या वाठारांत आशिल्ली 250 ते 300 घरात जमनी पोंदां गेल्यात. कांय जाणांच्यो कुडी जमनी पोंदां आसात अशें गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना उत्तराखंड धराळीच्या थळाव्यांनी सांगले. सध्या हो गाव ह्या घडणुकेंतल्यान भायर सरता. पळयात खासा रिपोर्ट. क्या 5 अगस्त की बात पता नहीं है. हाँ 5 अगस्त हम यहाँ पे थे सर, यहाँ पे ना दुकान के सामने से थे हम यहाँ पे. अचानक वहाँ से बाढ़ आ गए. उधर मेरे दोस्त लोग थे, 5-6 दोस्त था हमारे इधर. हाँ बाहर वो तो कमरे के अंदर थे. कमरे से मतलब उनका वो नहीं चला पता कि किधर भागे हो किधर से गए हो, उनको पता नहीं चला. फिर मैं मेरे दोस्त एक दूसरा लड़का एक आयुष कुमार, वो में बचे सिर्फ 4-5 दोस्त मेरे चले गए यहाँ पे. यहाँ पे हमारी दुकान यहाँ पे थी सर, यहाँ पे कपड़े की दुकान थी. 4-5 होटल था यहाँ पे. होटल यहाँ चलता है उधर बगल में था मेरा. वहाँ पे वहाँ जाकर तो उस दिन से हमारा दिल नहीं कर रहा है इधर रहने का. अभी तुमको रहने को दिल नहीं करता है? नहीं क्या करना सर इसमें रहने के. हमारा रोजगार. कितने भाई तुम्हारे दोस्त कितने भाई? 4-5 दोस्त भाई. इसमें अभी तक मिला नहीं इनका? सिर्फ एक बॉडी मिली है, बाइक मिली है आकाश कुमार. आकाश कुमार एक मिली है और बहुत लोगों का नहीं मिला है. बहुत मतलब 7 लोगों को नहीं मिला है. अच्छा समय जब बाढ़ आई थी तो लोग भाग रहे थे. ये लोग भी वहाँ पर सरकार की वजह से ना ये लोग भाग रहे थे बचाव के लिए. किसी तूफान में ये भी था. तो बचा उसमें बचा 500 मीटर आगे गाँव में उड़ा है.
तो यह वहाँ पर बचे फिर लोगों ने इसे बचाया। ह्या धराली गांवांत 5 ऑगस्टाक ढगफुटी जावन व्हडलो पूर आयलो। दूधगंगा म्हणटात त्या नाल्याक क्लाउड बस्ट जालो आणि तो क्लाउड बस्ट जावन हांगासर केवळ आणि केवळ 36 सेकंदां भितर ह्या गांवची आबादी म्हणजे ह्या गांवचे रहिवासी लोक आसलेले 250 ते 300 लोक, त्या शिवाय सैन्याचो कॅम्प आसलेलो हांगा जवळपास 50 ते 150 लोकांचो। ह्या इतल्या सगळ्या लोकांच्या भितरले ते सांगतात त्या प्रमाणे गांवांत त्या भायर सफरचंदाच्यो बागो आसात, तांच्या खातीर कामां करपाक रस्त्याची कामां चलतालीं, ताच्या खातीर भायले कामगार लोक आसले। अशें करून कमीत कमी हांगा 250 पासून ते 1,500 पर्यंत लोक आंकडो उक्तायतात लोकांचो। आणि हातूंत भितरले आतां उचके पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां 8-10 घरां ह्या गांवांत आसलेलीं दिसतात। उत्तराखंडातल्या ह्या धारावी गांवांत एक ढगफुटी जावन प्रचंड प्रलय आयलो। ह्या प्रलया भितर ह्या जाग्यार आसली जवळ जवळ 250-300 घरां ह्या जमनीच्या भितर गाडली गेली। अत्यंत बिकट आणि भयानक वस्तूची आसलो हो एका टायमार म्हणजे 5 ऑगस्टाच्या पयलीं अनेक कुटुंबां हिंगा आनंदान आणि हसत रावतालीं। कितें तरी आपल्या पोटाचो खळगे भरचे हाजे खातीर तांचो यत्न आसलो। पूण आयज ह्या गांवाचो मनीस करतो मनीस आसा काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा। अनेकाच्यो डेड बॉडी हांगा आसात, काडप शक्य ना अशें हांगासरल्या लोकांचें म्हणणें आसा। कामाक येवपी बिहारी लोक, राजस्थानी लोक आणि हेर गांवांतल्यान आनी दुसऱ्या देशांतले नेपाळी लोक हे तर खूबच त्रासान पडले। हांच्यो अनेक फॅमिली हांगा उद्ध्वस्त जाल्यात। कोणाचो बापूय मेला, कोणाची आवय मेला, कोण थंय धवी कपडी घालून आपल्याले डेड बॉडी बापूय खंय मेळटलो हे ते सोदतात। खरोच तो मेळटलो काय कितें? निसर्गाच्या मुखार कोणाचें कांय चलना हे 5 ऑगस्टाक नेचरान निसर्गान दाखोवन दिला। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू गोमंतक। आयतारा कळंगूट तिवय वाड्यार एका भाड्याच्या कुडीक अचकीत उजो लागलो। उजो लागताच पिळणच्या उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी गणूक धाव घेवन उजो पालयलो। उजो नेमको कसो लागलो ते स्पश्ट जावंक ना, पूण सुमार 1 लाखा वयर लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। कुडीत भितर कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। उजो पेटलो बाबू, ते काय तांकां भाड्यान दवरून हांव म्हाजें पोट भरतलें बाबू। भितून कितें कितें जालां 60,000 भितर आहले तेंचे, ते रावता पळय तेंचे 60,000 फ्रीज आहली, फॅन सगळे भितर आहले तेंचे। हय आणि कोण असले भितून? ना कोण ना भितर कोण ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज आहली, सिलिंडर आहले। फ्रीजा माझे सगळे सामान 2 वर्ष झालं गावात वचून, माझा भाऊ मेला, भुरगे गावात गेला, हांव एकटीच हा बाया म्हणून हांव 2 वर्ष झालं माझे सगळे 2 वर्ष झाले सामान सगळे भितून पैसे माझे सगळे तुझो काही पेटला म्हाका नको। कितें कितें असले भितून? फ्रीज असलेले, फॅन असलेले, सिलिंडर असलेले, पैसे आले, पैसे सगळे असलेले माझे। अंदर इसके मेरे वाइफ के भाई ने एक चांदी का पायल दिया था और एक गोल्ड का दिया था, गोल्ड का रिंग दिया था और 50,000 रुपीस रखा था उसमें। राज्यांत फुडले कांय दीस म्हळ्यार 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन उटंगाराचो पावस पडटलो। हाका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। मजगतीं फाटल्या 24 वरांत धारबांदोड्यात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 32.3 मिलीमीटर, पेडण्यां 25.8, सांग्यार 23.2, मुरगांव 19.9, दाबोळे 19.6, पणजे 17.6, काणकोणां 14.2, पोणे गोंयांत 13.6, सांखळे 9.8 आनी म्हापशां 9.2 मिलीमीटर इतली पावसाची नोंद जाल्या। दिवचल मालातल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। शारांतल्या चडशा अंतर्गत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात, देखून वाहन चालक आनी पादचाऱ्यांक वायट अणभव मेळटा। पळयात पुराय बातमी। उदकाची नवी पायपलायन घालपा खातीर बोड्डे सयत शहरातले रस्ते फोडिल्ले। हे काम पुराय जावपाचे वाटेर आसतनाच आडवेळा पावसान धुमचेना घातिल्ल्यान चर पुरपाचें काम रोखडेच करचें पडलें, देखून रस्त्यांची दशा जाल्या। पावस पडलो की रस्त्यावेली चर आनी फोंडकुलां भरतात, देखून वाहन चालकांक फोंडकुलाचो अदमास येना। ताका लागून ल्हान सावन अपघात घडटात। पदचाऱ्यांक धड चलपाक लेगीत मेळना। बस स्टँडा कडेन लेगीत फोंडकुलां पडल्यात।
मजगती पावस कमी जातकीच रस्ते व्यवस्थित करतले अशें नगराध्यक्षान सांगला। सगळीकडे खरेच खड्डे पडल्या, म्हणजे आम्ही थोडीशी पायपलायनी घातली पडल्या आणि अति पावसा खातीर खूप कडे खड्डे पडल्या, म्हणजे दिवचले सिटी आणि जी पायपलायन घातली आमची सगळी, म्हणजे आमचे वाळशे पर्यंत रोड आहा त्या रोडाक, मागीर आमच्या आमच्या लाखेऱ्या रोडाक, अशें सगळ्या रोडाक हें जालां, म्हणजे मागीर सुंदरपेट, भितरली पेट, भायली पेट खड्डे पडलेले आसा। आमी आतां कितें करता की आमी झेड पॅचर आमचे कडेन येता आनी ते पॅच मारता, पूण फाटल्या फावटी आमी ITI बी थोडे पॅच मारून घेतले आनी पावस पडल्या कारणान तें जायना, म्हूण आमचे प्रत्येक शुक्राराक PWD कडल्यान झेड पॅचर येता आमकां, फक्त शुक्रारा पावस पडोंक जायना। पूण आतां म्हाका दिसता पावस कमी जाता आनी आमच्या आमदारान आमकां सांगला की आपूण तुमकां झेड पॅचर येयल्या उपरांत तेजें तुमी खंय खंय जाय ते खड्डे सगळे बुजोवन घे म्हणून सांगला आनी तेजे आमदाराचे आमचे प्रयत्न चालू आसा की फास्ट करपाचें म्हणून। आनी मदीं तेणी आमकां शुक्रार सोडून सुद्दां मदीं हाडुया म्हणून सांगला झेड पॅचर, फक्त आमकां पडोवंक जाय वत पडलें काय आमी बस स्टँडा कडल्यान सरळ लायन घेवन जी हें आसा ती सगळे कंप्लीट करतले आनी आमी वाळशे पर्यंत जे मदीं खड्डे पडल्या ते सगळे कंप्लीट करतले आनी बाकीचे सगळे एरियेन खड्डे फूल बुजोवन घेतले। सगळे पावसाचो आडमेळ जाता, फक्त आमकां आडमेळ येता तो पावसाचो, म्हणून लोकूय बेजार जाले हांव जाणा, पूण लोकांक हांव एकदां हात जोडून परत विनंती करता की थोडे दीस सांबाळा, आमी सगळे हें करपाचें आसा आनी मागीर आमच्या आमदारान PWD कडल्यान सगळे रस्ते दिवचलचे व्हड मिक्सिंग घातलेले आसा, म्हणजे म्हाका दिसता डिसेंबर जानेवारी आमी ते स्टार्ट करतले। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।